स्तोत्र 39 देवा मुखार मनशाचें किरकोळपण. चोत्रायेन हांव चलतलों म्हणलें हांवें, आनी म्हजे जिबेक म्हाका patkank घालूंक दिवचो ना. नोxtto मोनीस म्हजे samkar आसा तेदना म्हज्या onttank बांदपास घालतलो. मोनो कसो तोंड धांपून हांव ओगी रावलों, पूण ताचें सूख पळोवन म्हजी खोंत वाडली. म्हजें काळीज भितरल्यान उलपतालें, पूण हें सगळें चिंतून उज्याचो धोक कसो जोडलो आनी म्हज्या तोंडांतली जाप सुटली. म्हजो शेवट म्हाका दाखोवन दी सर्वेस्परा. संवसारांत कितले दीस म्हाका उरल्यात तें सांग. म्हजें जिवीत 2 दिसांचें म्हूण म्हाका उगडास कर. तुवें म्हाका दिल्लें आवक वेतेन मेजूं येत इतलें ल्हान. तुज्या दोळ्यां मुखार म्हजें जिवीत कांयच न्हय. आतां थीर उबो फाल्यां वाऱ्यार गेलो, ओ तुगेलो मुनीस. वाटसूर मुनीस निकतोच देखिल्लो सावळी कशी दिश्टी भायर पडलो. रातावळींनी घुस्पोता सगलो, पूण जमयल्लो थेवो कोणाक मेळटलो? तें बाबडो आपुणूच नकलो. आतां सायबा आशेवचें उरलां कितें? सगळें म्हजें तुजेरूच दवरचें. सगळ्या म्हज्या पातकांतलो तुवेंच म्हाका निवारचो. खेबाणां कोत्तल्या पिश्याच्या तोंडांतलो तुवेंच म्हाका वाटावचो. हें सगळें तूंच कोत्ताय म्हणून हांव बाबडो तोंड धांपून रावतां. तुजो शिराप म्हजे वयलो काडून उडय. तुज्या हाताचो मार खावन हांव मोडोन पडलां. मनशाक न्हीद कोच्च्याक तूं ताका खास लायताय. जें कितें ताका धादोशी कोत्ता तें सगळें सांडशी भाशेन तूं गिरासताय. तुजे मुखार मनीस कोण? फकत वाऱ्याची फूंक. म्हजें मागणें आयक सर्वेस्परा. म्हजो उलो तुज्या कानार घे. म्हज्या रोडण्याक तुजे कान धांपूं नाका. तुज्या घरांत वस्तेक पावलोलो वाटसूर हांव. म्हज्या पुर्वजां परी परको. तुजी नदर म्हजे वयली काड. म्हजो प्राण सोडचे फुडें हांव ह्या संवसाराक उतरचे आदीं म्हाका इल्लोसो थार मेळूं दी. देवाचें उतर हें.